19 वर्सांचो एक तरणाटो आसलो. ताचें नांव पेद्रू. दोतोरपणाचें तो शिकप करतालो. सायबीणमाय चडशी वचून जायती पिडेस्त भावा भयणां आपणाक पेकोवणी मागतात. हाचे विशीं तो बारीकसाणेन शिकूंक सोदतालो. आनी ह्याच कारणाक लागून तो लुड्स गांवांत वेता. एका दिसाक बिस्प परोम संस्कार घेवन मोदेंतल्यान वेतालो. एक पोलियो जाल्लो मनीस थंयसर आसलो. ताचे चडशी तो रावता आनीक ताचेर बेसांव घालता. पोलियो जाल्लो मनीस त्या परम संस्काराचेर आपली नदर तिरायता आनी तेच घडयेर बाबा भयणो हो मनीस बरो जाता. व्हीलचॅरा वेलो उठून तो चलूंक लागता. हें पळोवन सगळो लोक अजाप जाता. अजाप जावन म्हणटा, मिलाग्र मिलाग्र. पेद्रू हो तरणाटो हें सगळें पळयता आनी त्या दिसाक तावन बाबा भयणो वयसपणाचें वो दोतोरपणाचें शिकप सोडून जेजुईट संस्थेन तो भितर सरता. तो हे संस्थेचो श्रेश्ठ वडीलूय जाता आनी ताका आमी आतां सगळीं वळखता. तो जावन आसा पेद्रू आरुपे. बाबा भयणो, हे मिलाग्रींतल्यान हो मनीस देवाची मोहिमा पळयता. ही मोहिमा आपल्या जिवितांत तो अणभवता, संतोसता आनी आपलें आख्खें जिवीत जेजूक परगटूंक तो भेटयता. बाबा भयणो, आमचे जिवितांत दुबाव वेरेत असल्यो घडयो आयल्यात आसतल्यो. देवाची मोहिमा आमच्या जिवितांत आमी अणभवल्या आसतलीच. जायते फावट आमी पळयता कांय आमची भावा भयणां आसात जीं वायट जिवीत जियेतात पूण उपरांत तें जिवीत सोडटात, बरें जिवीत आपणायतात. आनी जेन्ना वायटो मनीस बरो जाता तेन्ना थंयसर आमकां देवाची मोहिमा अणभवूंक मेळटा. सगळोच संतोश, सगळीच खुशालकाय, सगळोच आनंद. बाबा भयणो, आयज आमी बागिवोन जुआंव हो धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार ताची परब आमी संभ्रमता. आनी हो मनीस, हो धर्मदूत, हो शुभ वर्तमानकार आमकां संतोसूंक आपयता. देवा सवें संतोसान भरूंक आमचें जिवीत देवाच्या आनंदान मुरगटूंक तो आमकां आपयता. हो मनीस चालतो बेश्टो मनीस न्हय. हो जावन आसा जेजूचो धर्मदूत. ताणें जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवलो. आनीक आयची ताची उतरां काय बरी पयल्या वाचपांत आमकां मेळ्ळ्यान तो म्हणटा, जिविता शब्दा विशीं संदेश तो अरंबाक तावन आसलो. ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगटल्या. ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. बाबा भयणो, ह्या मनशान जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवलो. असतो जेजूचो शीस जो निमाण्या जेवणार ताच्या हड्ड्याचेर आपली तकली बागून आसलो. थंयसर जेजूचो मोग तो अणभवता. आनी केरीत भाशेन जेजूचो इनर सर्कल आसलो. तीग जाणटे, पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव. हे सारके
चड लागीं जेजूचे कांय खीण जे म्हत्वाचे आसले ते तांणी अणभवलोले. खेरीत भाशेन जेजूचे रुपांतर त्या ताबोर दोंगरार जेजू ह्या आपल्या तेगा शिसांक घेवन वेता आनी थंयसर जेजूची मोहिमा ते भोगतात. पेद्रू म्हणटा, सायबा आमी हांगासरूच रावुया, 3 तोंबू तुका जाय जाल्यार हांव उबारता, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. थंयसर जुवांवूय आसलो. जेजूची मोहिमा तो भोगता, अणभवता. बाबा भयणो, आयज होच भाग्यवंत मनीस, शुभ वर्तमानकार धर्मदूत आमकां हो संदेश दिता. तुमी संतोष बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोष पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. म्हणजे देवाचें उतर. बाबा भयणो, शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळा तो धांवता जेजू पुनर्जीवन. वो मारी मागदलेन सांगता जेजू फोंडांत ना, धांवता तो पळोवंक. आनी खरेंच थंयसर जेजूक तो पळयना, पूण तो सत मानता जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला म्हणून. कित्याक जेजून आदी फुडें सांगलेलें हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण, आनी तो खूब कुशालकायेन बोगता. उपरांत ताका जेजू दिश्टी पडटलो, पूण तो भावार्थान मानून घेता. बाबा भयणो, हीच खबर ताणें आपले लिखणेन बरोवपान ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां कळीत केल्या. जेजू आमकां सोयंबाच्या दोळ्यांनी आतां दिश्टी पडना, पूण भावार्थाचे नोदरेन आमी खरेंच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक पळोवंक आनी ताची मोहिमा भोगूंक हो भाग्यवंत शुभ वर्तमानकार भाग्यवंत जुवांव आमकां आपल्या ह्या उतरांतल्यान हो अणभव भोगूंक आपयता. आनी हें जातलें जाल्यार बाबा भयणो, आमकां पयले सुवातेर भावार्थाची गरज आसा. भावार्थ आमकां म्हत्वाचो. जर तर भावार्थ ना जाल्यार हें सगळें ओमत्या कळशार उदक कशें. भावार्थ गरजेचो. देखून देवाचें उतर आमकां जाय तो संदेश दिता. हो संदेश बाबा भयणो आमी भावार्थान मानून घेवंक जाय. तो भावार्थान मानून घेवंक जाय. देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय, ताचें नियाळ करूंक जाय. आनी ह्या नियाळांतल्यान जें कितें आमकां मेळटा आमच्या जिविताक, तें घेवन तें आमचे चालीक आमी लावूंक जाय. देखून बाबा भयणो, आमचो संतोश वाडटलो जाल्यार, देवाची मोहिमा खरेपणी आमी अणभवूंक भोगूंक पावतले जाल्यार भावार्थ आसूंक पयले सुवातेर म्हत्वाचें. दुसरे सुवातेर देवाचें उतर ह्याच भावार्था वरवीं वाचूंक, ताचें नियाळूंक आनी तातूंत मेळटा तें आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक गरज. बाबा भयणो, जायते फावट देवाचें उतर आमी आयकता, पूण आमच्या जिविताचे चालीक लागूंक आमी चुकता, आमी पडटा, आमी देवाक आमच्या जिवितांतलो पयस दवरता. गरज देवाक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक. तुवें जर एक पावल देवा सोशी मारलें जाल्यार तोच देव तुजे सोशी 100 पावलां मारतलो. आनी जेन्ना तुका देव लागीं आसा आनी तूं देवाक लागीं आसाय, तेन्ना बाबा भयणो, जे परी जुआंवान, जाकोबान आनी पेद्रून ती जेजू देवाची मोहिमा पळयली, जेजूची मोहिमा पळयली वो अणभवली, तीच मोहिमा तुज्याय जिवितांत तूं अणभवूंक पावतलो. आनी मोहिमा म्हणल्यार कितें? मोहिमा म्हणल्यार सगळो संतोष. मोहिमा म्हणल्यार सगळीच शांती. बाबा भयणो, हीच शांती, होच संतोष आमी अणभवचे खातीर देवान आमकां सगल्यांक नितळ निर्मळ केली बावतिजमाच्या साक्रामेंता वरवीं. ह्या व्हडत्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवास या
आनी आमकां विचारुया जी धवी न्हेसवण त्या दिसाक आमकां फावो केल्ली ती आयज पासून आसा काय. मुणगे आमचो आत्मो देवान नितळ निर्मळ केल्लो तो पवित्र आसा काय, वो ताचेर दाग पडलोले आसात, खोतां पडलोलीं आसात, खोतां पातकाची. जर तर खोतां पडलोलीं आसात जाल्यार जेजू आमकां आनीक एक संदी दिता आनी ती म्हणल्यार कुमसाराचो साक्रामेंत. ह्या साक्रामेंताचो लाभ घेवन आमी पवित्र नितळ निर्मळ जावंक जाता. आनीक थंयसरूय बाबा भयणो आनीक एकदां आमकां देवाची मोहिमा अणभवूंक भोगूंक मेळटा. जेन्ना तूं सोंदान साक्रामेंत ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतान वांटो घेताय तेन्ना देव तुजी पातकां धुवन काडटा. तुज्या जिवितांत आसलोलें एके भाशेन वजन गिल्टाचें वजन देव काडटा आनी तुका शांती दिता, सबोसकाय दिता. जाल्यार बाबा भयणो कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं देवाची मोहिमा आमी अणभवुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणो आमच्या जिवितांत आमी जायत्यो मिलाग्र्यो पळयल्यात आसतल्यो. आमी जायते फावट त्यो वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. हें जातलें जाल्यार आमी खरेंच देवाची मोहिमा ह्या धाकटुल्या घडण्यांतल्यान आमी अणभवूंक पावतले जाल्यार गरज वेळ करून आमकांच. आयचोच दीस जावन आसा आमकां देवाचें व्हड देणें. आमी जिवी आसांव, देवाचें देणें आमकां. देखून बाबा भयणो देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. जायतीं जाणां बरीं नात, तांकां पेकोवणी मेळटा, पिडेंतलीं तीं बरीं जातात. ही जावन आसा घडी जंयसर आमकां देवाची मोहिमा अणभवूंक मेळटा. तुमी दुसऱ्याय मनशाच्या जिवितांत पळयलां आसतलें जाणी आपलें जिवीत बदल्लां. पयलो पातकी तो मनीस आसलो, आतां देवाची वाट तो चलता आनी हो मनीस बरो जालोलो पळोवन आमकां कितली खुशालकाय भोगता, कितलो आनंद भोगता. ही जावन आसा देवाची मोहिमा. घडयेक जाय तो तुजो पूत, तुजो घरकार, तुजी घरकान्न, तुजी इश्ट, तुजी मित्र, कोणूय तो जावं, ह्या आमच्या बाबा भयणाच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमकां देवाची मोहिमा अणभवूंक मेळटा. आनी केरीत भाशेन बाबा भयणो ह्या साक्रामेंतान मिसाचे भेटेंतल्यान देवाची मोहिमा, केरीत मोहिमा आमकां अणभवूंक मेळटा. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आनीक मागीर जेजूक आमच्या जिवितांत घेवन. बाबा भयणो ह्या व्हडल्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आमी वाखाणुया आनीक देवाची मोहिमा आमच्या चालत्या जिवितांत आमी अणभवून तीच मोहिमा आमच्या उतरांनी आनी कोडण्यांनी म्हणजे आमचो संतोश, आमचो आनंद, आमची शांती आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक आमी वांटून जेजूचे परगोटणार भाग्यवान जुवांव परी आमी जावूंक आनी अदीक करून सान फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमी जावूंक त्याच उंड्या सोरेच्या रुपान हाजीर जातल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागुया.